नमस्कार, गुड मॉर्निंग. आम्ही आसात हांगासर गव्हर्मेंट हायस्कूल पिसुर्ल्यास. हांव हेडमास्टर सर्वेश्वर नायक. आमचे जे ग्रीन वॉरियर्स इको क्लब आसा तांचो स्पेशल आमचा भाजीचा मळा हो ऑर्गेनीक किचन गार्डन आमी हांगासर एस्टाब्लीश केला. ताका लागून सगळे स्टाफ जे मेंबर्स आसतात, स्पेशली नंदा माजीक सर हाणें खूब मेहनत घेतलेली आसात. तशेंच बाकीचे जे टिचर्स आसा, स्टाफ मेंबर्स आसा, तेंच्यांनी इक्वली हांगासर तांकां हातभर लायिल्लो आसात. आनी जी ऑर्गेनीक भाजयो ज्यो आसात, स्पेशली आमी म्हणटात जे हेल्दी तुमी जर तर लायफ जगोवंक जाय जाल्यार तुमकां सदांच हेल्दी फूड खावपाक जाय. आनी त्या मनान भुरग्यांक तेंचो एक हे भाजी जी आसा हांगासर आमी तयार करतात, वेगळे वेगळे भाजी, तांबडी भाजी म्हण, मुळ्याची भाजी किंवा मिरसांगो सुद्दां लायतात. त्यो भुरग्यांक एक्चुअल ते पळोवंक मेळटात आनी आमी हांगा कल्टिवेट करतात. तेजो तांकां फायदो जातलो आनी ती घरा कडेन तसोच विचार करून आपल्या पेरंट्सांक वगैरे तांकां सांगून आपल्या तर्फे सुद्दां घरान एक बारीकसो भाजीचो मळो तयार करतले. हो हेतू मेन हेतून आसात. तुमकां खबरूच आसतली 2023 जे आमी मिलेट इंटरनॅशनल मिलेट इयर म्हणून साजरे गेल्ले तेजो हेतू जो मेन आसलो तो मिलेट्स जी आसात ती भुरग्यांक सदांच हेल्दी आसतली. तितून वेगळे वेगळे नाचणे म्हण, बाजरी म्हण, वेगळे वेगळे तरेचे तेंच्यांनी गव्हर्मेंटाच्या लेवलाक तेंच्यांनी प्रोत्साहन केल्ले. सगळ्या स्कुलांनी तेंच्यांनी एनकरेज केल्ले भुरग्यांक इनटेक करपाक लागून. तशेंच बाकीचे जे टिचर्स आसात तांच्यांनी भरपूर मेहनत घेतलेली आसात. आनी असले जे भाजी मळे आसात ते प्रत्येक स्कुलान, प्रत्येक गांवांनी, स्कुलानूच म्हणना हांव घरा कडेनूय भुरग्यांनी करप आनी तेजो फायदो जो आसा तो हेल्दी लायफ हेजो जावं शकता. नमस्कार, हांव नंदा माजी, गव्हर्मेंट हायस्कूल पिसुर्ले ग्रीन वॉरियर इको क्लब मार्फत दर वर्सा पर्यावरणीय उपक्रम आमच्या शाळेंत वेगवेगळे राबयता. तेतूर सांगपाचें जाल्यार लास्ट इयर आमी झेंडूची फुलां हांगा रोयलेली. ह्या वर्सा आमी भाजयेचो मळो ऑर्गेनीक किचन गार्डन केल्लेलें आसा. ह्या किचन गार्डनांत आमी ऑर्गेनीक म्हणजे कंपोस्ट वापरलेलें आसा आनी तेतूर चिली लायलेली आसा, तांबडी भाजी लायलेली आसा, मुळो घातलेलो आसा, गड्डे घातलेले आसा आनी लॉंग बीन वाली घातलेले आसा. ही जी भाजी आसा ती आमची SMC सगळे मेंबर्स आसा. आमी दर आठवड्याक केन्ना जाता तेन्ना सगळ्या भुरग्यांक ही भाजी आमी घालता, तांकां भाजी दिता. तांकां जी भाजी खायना तांकां कटलेट करता आनी दिता, जेणे करून ह्या भाजयेचो आस्वाद तेंच्यांनी घेवचो. आनी NEP आमकां सांगतात की स्कील बेज एज्युकेशन म्हणून. सो NEPच्या बिहायंड द क्लासरूम ह्यो सगळ्या गजाली करता. दर म्हयन्याक बॅगलेस डे आसता आमच्या. त्या दिसा भुरगीं हांगा येता, खणटा, भितर जर्मिनेशन म्हणजे कितें तें भुरगीं पळयता, शूट कशें येता, रूट कशें येता हे सगळे भुरगीं पळयता आनी भुरगे एन्जॉय करता. आनी एक तरेचें पर्यावरणीय वातावरण जाल्लेलें आसा आनी हेजो आदर्श भुरगे घरा कडेन जावनय तेंच्यांनी असलो मळो करचो आनी पर्यावरणात आपलो हातभार लावचो. तुम्ही आता ती भाजी विकता न्हू, तेजे कितें तुमकां आर्थीक? ही जी भाजी आमी थोडी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आमी दिली. जे पयशे येता तेजे आमी कितें झाडां हाडटा आनी कितें उपयोग करता भुरग्यांच्या जडणघडणीत किंवा भुरग्यांक प्रायजां दिवपाक. जी भुरगीं बरीं काम करता तांकां आमी प्रायज दिता आनी ग्रीन वॉरियर म्हणून भुरगे तेंची निवड करता. सो तुम्ही गेल्या वर्सा बी म्हणजे केल्लें आनी भितर कॉम्पिटिशन सुद्दां तुमी भाग घेतलेलो? गेल्या वर्सा शिकेरी गोशाळेंत अखिल गोवा आमचो मळो ही स्पर्धा आयोजीत केल्ली आनी त्या स्पर्धेत आमकां सबंद गोंयांत पयलें पारितोशीक प्राप्त जाला. तेच उर्जेन आनी त्याच जोशान आमी ह्या वर्सा बी केल्लेले आसा. आमचे हांगा पळयता आमी भाजीचो मळो, त्या वटेन आमचो मेडिसिनल प्लांट आसा, भूजल संवर्धन प्रोजेक्ट आहा, वर्मी कंपोस्ट प्लांट आसा. अशे जायते प्रोजेक्ट आमी भुरग्यांच्या तर्फे आमी करता आनी भुरग्यांक एक बरें वातावरण निर्माण करता.